इम्रान खानान सुमार 8 लाख मेट्रिक टन मिनाचे बेकायदेशीर ट्रेडिंग केला म्हूण पुलिसांच्या पक्षान पणजे खासा कोर्टा मुखार इम्रानाच्या जामीन अर्जा आड दावो केलो. इम्रान खानान मायन्स खात्यांतले अधिकारी आनी तेन्नाचो मायन्स मिनिस्टर दिगंबर कामती बरोबर कारस्थान करून बेकायदेशीर पद्दतीन मीन काडले आनी विकले म्हूण तपास यंत्रणेन कोर्टा मुखार दावो केलो. बचाव पक्षाच्या आर्ग्युमेंटा प्रमाण पुलीस हे केशीन आरोपीक भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याची कलमां लावंक शकनात कारण तो सरकारी कर्मचारी न्ही. तशेंच ताणें एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याक लाच दिल्या हाची कसलीच नोंद वा पुरावो पुलिसां कडेन ना. बाकीची आरोपाची कलमां आसात ताचेर ख्यास्त चडांत चड 2 वर्सांची. ती जामीन पात्र म्हूण इम्रानाक जामीन दिवचो असो आर्ग्युमेंट बचाव पक्षान घालो. The case of the prosecution is that we have done illegal mining and they are trying to show that there is violation of Rule 37 of the mineral concession rules. Now we are to rejoin there. It is our case that we in the first place have never mined. We were only traders and assume that there has been a violation of section 37. Then at the highest these violations can attract 2 years imprisonment. And any offence where imprisonment is 2 years is a bailable offence. So I should get a bail as a matter of course, as a matter of my right. I should get a bail. Now, unfortunately, since the time was not sufficient, the court has not been able to pass its order. Now the police has moved an application for remand. They were asking for 10 days. We opposed that remand, and the court has been pleased to grant 2 days remand. But anyway, the bail will be heard tomorrow. We are hopeful of getting the bail as we have not done any wrong at all. इम्रान खानाकडे आपलो कसलोच संबंध ना. इम्रान हो आपलो प्रॉक्सी म्हूण एसआयटीन केल्ल्या आरोपान आपल्या प्रतिमेक मोठो धक्को बसला. चालू आशिल्ल्या चवकशेची म्हायती एसआयटीन ठरावीक मिडियाक लीक करप हें बरोबर न्ही. एसआयटीन केल्ल्या आरोपाचेर दिगंबर कामतीन मिडियाक हो स्टेटमेंट धाडलो. 18 तारखेक आपलो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज सुनावणेक येवपाचो आशिल्ल्यान एसआयटीन ही आपले आड हवा करता. एनवायरमेंट क्लिअरन्सा खातीर इम्रानान डॉक्युमेंटांनी बनवेगिरी केल्या म्हणटा ती गजाल इम्रान आनी केंद्रीय रानां पर्यावरण मंत्रालया मदीं. आपल्याक बदनाम करपाक ती गजाल हाडून संबंद नासतना आपल्याक जोडल्या असो खुलासो दिगंबर कामतीन केला. इम्रान खानाच्या जामीन अर्जाचेर आर्ग्युमेंट सध्या पुराय जाल्ले ना. ब्रेस्तारा आर्ग्युमेंट फुडें सुरू जातले. तो मेरेन एसआयटीचे विनवणेचेर कोर्टान इम्रानाक 2 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.